आज it is said that 31 projects are going to be, is got approval and 4,500 jobs. This is nothing, Speaker sir, but an eyewash. How much investment really came? How much employment is going to be generated? Which units are actually in operation today? Whether this is looking only as a land resource model, this is what is looking. खास करून आम्ही इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे उलयतना हे दिसताच बिकॉज आज MSMEs जे पडे हा, they are no doubt they are best suited for our state, but the government today, Speaker sir, should work on ease of doing business. When I say ease of doing business, whether incentives are provided as required, there should be regularization, should be transparent registration and allotment of industrial plots. There are so many queries day in, day out on the allotment of these plots. They have potentials, Speaker sir. No doubt, आमकां ये generate करपाक employment, but हुई ना हुई, Speaker sir, आज फक्त नेम चेंज करून बजेटा नेम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज टू डिपार्टमेंट ऑफ MSME समज आम्ही नाव चेंज केले. Speaker sir, can just a change in the name, just a change in the name of the board address the issues of MSMEs? Speaker sir, याच सरकारान जे ओल्ड पार्लिमेंट आशिल्ले तेका संविधान भवन म्हळे, पण संविधान हाची हत्या आज ज्या भाशेन गोंय जाता, देशभर जाता, कितें चेंज जालें? स्पीकर सर, स्पीकर सर, राजभवनाचे नाव लोकभवन केले. स्पीकर सर, आज संविधानाची हत्या खंय जाल्या तरी ते दाखोवन दिवचे. बघीत कितें उलोवचो न्ही, तेका संवय जाल्ली आहा. बडबडी लोक प्रोटेस्ट करता, लोकांक प्रोटेस्ट करपाक सरकार दिना. प्रोटेस्ट करपाचो रायट आसा. ही संविधानाची हत्या न्ही, संविधानान तेका अधिकार दिला. सर, जेन्ना लोक प्रोटेस्ट करा म्हणजे संविधानाची हत्या. खंय संविधानाची हत्या जाला ते सांगून दिली. आमचो रायट तो कॉन्स्टिट्यूशनान उलोवपाक. हत्या खंय जाली सर? बघीत कितें सांगता? स्पीकर सर, खंय जाली हत्या? लोक म्हणटात संवय जाला फक्त पुस्तक मागितलं, संविधान हत्या, संविधान हत्या, संविधान हत्या. ते पुस्तकूय संविधानाचे न्हू. स्पीकर सर, हय, संविधान हत्या हाडून उडयच वाटतो. Speaker sir, today there is a murder of democracy. Speaker sir, परत तो त्याच उलयता, ताका संवय जाल्ली आसा. तेणी दाखोवन दिवचें, प्रूव्ह करचें. Speaker sir, today there seems to be, it is a बघीत उलोव नाका, प्रूव्ह कर. प्रूव्ह कर. अरे प्रोटेस्ट जाताय लोक. प्रोटेस्ट जाता हो अधिकार ताका संविधानान दिल्लो हा प्रोटेस्ट करपाक. आमदारा ओडून स्टेप्सांतल्यान ओडून हाडय, ते सारको अधिकारू. आनी तूं ओडून हाडलो जाल्यार तुका लायक जावपाचें. तू ओडून हाडलो जाल्यार स्टेप्सांतल्यान. सर, आमदाराक ते रिक्वेस्ट कर केली. रातभर जर एखादा भायर सराना आसत, पुलीस येयले, पुलीस येयल्यान ओडून गेले. हो सारको रायट? प्लीज कंटिन्यू. स्पीकर सर, हे म्हाका दिसता कित्याक टिकट लागता ते प्रोटेस्ट करप बरें. तुमी प्रोटेस्ट केल्ले 2010, तुमी प्रोटेस्ट केल्लो, त्या वेळार तुमकां हे भाशेन केल्ले. स्पीकर सर, ते तुमकां राय 27च्यान तुमचो टाइम तो करपाक. 27च्यान तुमचो टाइम प्रोटेस्ट करपाचो, कांयच बी नाका. स्पीकर सर, एप्रिशिएटेड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, पण भाशणां भायर जी दिता, आमी पावर आयले आमी कॅन्सल करतले स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. दिस इज नथिंग बट डबल स्टँडर्ड. अशेंच तेजे संवय जाल्ली आसा. कोणान सांगलें कॅन्सल? भायर उलयता मरे तूं. कोण? हांव? तुजे स्पीचीस. Please continue. Staff selection commission. Honorable LOP. Speaker sir, please expunge that. I never made a statement. Ask him. I never made a statement about staff selection commission. Don't interrupt me. Don't interrupt me. continue. I congratulated the chief minister even last year. I'm on record. Please don't put words in my mouth. हे कोणान सांगितलं तुका? एअर हॉस्टेलान सांगितलं हांव उलयलें म्हणून. Please continue. Honorable LOP. तू थिंग भायल्या Yuri Alemao. हांगा सांगता. Please continue. थंय इस्पा भायर वयतले. माय हे कोणाक? स्पीकरा कडेन उलय. अरे हांव स्पीकरा कडेन उलयता, हांव एअर हॉस्टेला उलयता.